सामावले व्हडा भक्तिभावान आनी उमेदीन आश्विन पुनवे कोल प्रसादाचो उत्सव मनोवप जाता। हो उत्सव वट्ट 5 दीस चलता। दसऱ्या उपरांत जाल्लो हो उत्सव वडे आनी कोला खातीर फामाद। आश्विन पौर्णिमेचो म्हणजे कौल प्रसादाचो उत्सव स्टार्ट जाता। 5 दिसाचो उत्सव, 2 दीस वडे काडटा हसर आनीक नेमस्त ते घेतात। आनी कौल प्रसाद आयच्यान डेली रातचो आनीक 10 आनी 11 लास्ट 2 दिसांक सकाळचो आनी रातचो आसता। हांगच्यान लोक कर्नाटक, महाराष्ट्रांतले गोंयच्यान अख्खे गोंयच्यान लोक आनी महाराष्ट्राचे लोक कोल घेवपाक येतात आनी भक्तिभावान हांगा कोल घेतात। मागीर ते लोक आमकां सांगतात आनी हांगा येवन आमची म्हणजे कामाय जाली। आमी ल्हानपणां आतां पळयता आसतना आमी व्हडे पळयतात थिंगच्यान अगरसार म्हणजे चूल थंय आशिल्ली। आतां अगरसार इतलें सोडून पडलें जालां। अगरसार जरी फाटल्यान गेली जाल्यार चूल जी मेन चूल आसा ज्या जाग्याचेर वडे काडटात ती तशी आसा। ल्हानपणां आसतना आमकां सगळ्या लोकांक पयलीं पळोवपाक मेळटाली घराची अगरसार आशिल्ली आनी आमी गांवचे पळयताले आनी बरें अशें भायल्यान येयल्ले। आतां हेजी स्वरूप पडलें जाल्ले कारणान सगळ्यांक उबे रावन वडे कशें काडटात पळोवपाक शिवाय मिडिया प्रत्येकान आपले कॅमेरा वयले फोटो किंवा व्हिडिओ काडून सगळे आपले शेअर करतात। वडे काडटात आनी जे नेमस्त आसता तांकां दिता आनी वडो राशीन म्हणजे आपली लोक जेवणाक आयिल्ले आसा तितून त्या राशीन तो वडो मिक्स करून सगळ्यांक वडे वाडटात। कोल म्हणजे देवाचो एक आशिर्वाद रुपी कोल घेवन वचप आपल्या घरांत दवरप आनी फुडल्या वर्सा तो उदकान सोडप किंवा खावप आनी तेच्या जाग्यार ह्या वर्सा तो व्हरून दवरप। प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे।